फोंडेची सिवरेज स्कीम ही फोंडेची सिवरेज स्कीम 2015 चालू जाल्ली आणि स्टिप्युलेटेड डेट ऑफ कंप्लिशन ताजी 2018 आशिल्ली. पूण आज आमी 2021 पावल्या. 2018तल्यान ती 2019 कंप्लीट जाता म्हणून सांगली, 2020 जाता म्हणून सांगली आणि आज आमी एप्रिल 2021 आसा. आता ह्या पोंडा सिवरेज स्किमीक फोंडेकारांनी खूप टॉलरेट केला आणि खूप कॉपरेटिव्ह केला, कित्याक खूप इनकन्व्हिनियन्स अशी फोंडेकारांक ह्या स्किमी लागून जाल्या. म्हणून आमी फोंडेकार अशें मानता की खंयचोय जर डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार थोडेफार त्रास सहन करचे पडटा, थोडीफार जी इनकन्व्हिनियन्स लोकांक जाता ती सहन करची पडटा आणि ती फोंडेकारांनी केल्या. म्हणून आता अशें दिसता की ही कितपत करप, कितके पावस जावन गेले, प्रत्येक पावसान इनकम्प्लीट वर्क जी सिवरेज डिपार्टमेंटा लागून जाता ती आमी फेस करता. आता 2 महिन्या भितर केन्नाय पावस पडूंक शकता. आज आमी मिड एप्रिल आसा, मे एंडाक नाल्यार जुनाच्या पयल्या आठवड्याक पावस गोंयांत येता. तर आमी एक ह्या सिवरेज डिपार्टमेंटाक आता एक अलर्ट करूंक सोदता फोंडेकार की जो 1.5-2 म्हयन्याचो काळ तुमचे कडेन उरला त्या काळान ही पेंडींग सिवरेज वर्क पूर्णत्वा कडेन व्हरची, टोटलिटीन कंप्लीट करची. कित्याक परत रिपिटेडली 2-3 वर्सां सांगता की आमी ह्या पावसांच्या पयलीं पूर्णत्वा कडेन वतली. तर ह्या पावसा पयलीं तरी ती पूर्णत्वा कडेन वचचे अशें आमची फोंडेकारांची सगळ्यांची मागणी आसा. ह्या एरियेन परत सिवरेजेचें डिगींग चल्लेलें आसा, जे चेंबर्स आसा ते परत उगडटा. आता हे परत डिगींग कित्याक चल्लां? हातून कितें बाबा फॉल्टी डिझायन जालो, फॉल्ट इन प्लॅनिंग आशिल्लें, काय कितें तरी ह्युमन एरर जाला, काय टेक्निकल प्रॉब्लेम जाला, ह्याचें स्पश्टीकरण सिवरेज डिपार्टमेंटान लोकांक दिवपाची गरज आसा. कित्याक लोकांक आज ह्या प्रोजेक्टाचेर कांयच क्लॅरिटी मेळना. बाबा केन्ना कंप्लीट जातलो, केन्ना कमिशनिंग जातलें. हातून आनी एक वाद आसा म्हणटा तो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट खंय येतलो. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाक अशें आयकूं येता की अजून जागा एक्वायर जाल्ली ना. जाल्यार बाबा तो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट खंय येतलो, हाजेरूय सिवरेज डिपार्टमेंट नाल्यार सरकारान क्लॅरिफाय करपाचें गरज आसा. आज जर रस्ते हॉटमिक्स जायना येता त्या म्हयन्या भितर जाल्यार फोंडेकारांक खूब त्रास सहन करचे पडटले. कित्याक आनी जर हॉटमिक्स जायना आनी हें जर काम अशेंच उरलें, त्रासा बरोबर एक मोठी रिस्क आसा म्हणजे ती एक्सिडेंटाची. कित्याक आमी फाटल्याक सुद्दां पळयल्या खुबश्यो गाडयो ह्या चेंबरांनी भितर गेल्ल्यो. त्या चेंबरा मागीर कितें जाता, माती आसा ती पोना वता, मोठे अशें थंय डिप्रेशन जाता आणि गाडयो सुद्दां भितर ह्या चेंबरांनी गेल्ल्यो आसा. तर ही परिस्थिती ह्या फावट फोंडेकारांचेर येवची न्ही अशी आमची मागणी. आज आनीक आमी पळयलां की ह्या सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा बरोबरूच जे गॅस पायपलायन घालप चालू आसा. जोफील नगर जो आमचो वार्ड मेंबर हांगा बसला शैलेश शेट, त्याच्या वार्डान जोफील नगरान आता अजून जेसी नगरान अजूनही खोदकाम चालू आसा सिवरेज गॅस पायपलायनाचे. गॅस पायपलायन घाल्या, माती काडल्या, अशी वयर उडयल्या. थंय वचून तुम्ही परिस्थिती पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें. आणि थोडेशे पळय आमचे आज तुमचे मुखार म्हणटाय पळय, आज हे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जे कितें काम चल्लां हो दादावय चौका कडलो फोटो, हे खडपा बांदावयले परिस्थिती पळयात. खडपा बांदार जे चल्लां आज, खडपा बांदार एक तर तो मदलो रस्तो जसो मामलेदार ऑफिसा कडल्यान गेला तो तर पूर्ण बंद जाल्लो आसा. हे दागागणे जे थंय रॉक ब्लास्टिंग करता, ही आज फोंडेची परिस्थिती आसा. हांव म्हणटा की फोंडेकारांनी सहन तरी कितकें करप. 5-6 वर्सां जालीं आतां हें काम चल्लां, सहन तरी कितकें करप. प्रत्येक मनशाच्या सहनशीलतेक अंत आसा आनी म्हाका दिसता जर फोंडेकारांच्या सहनशीलतेचो आतां अंत आयला तर सरकारा कडेन मागणी आमी सिवरेज डिपार्टमेंट आनी आमचो चीफ सेक्रेटरीक लेटर बरोवपाचें आसा की ही कामां बेगीनच्या बेगीन त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर नाल्यार डिपार्टमेंटाचेर प्रेशर घालून ज्यो कितें डिफिकल्टीज ह्या प्रोजेक्टान आसा त्यो सॉल्व करच्यो. आमकां खबर आसा की प्रत्येक जेन्ना असो मेजर प्रोजेक्ट आसता तेन्ना डिफिकल्टी ह्यो येतात, पूण त्या डिफिकल्टी सॉल्व करपाक खंय तरी एक लिमिटेशन आसता. त्या लिमिटेशना भितर ह्यो डिफिकल्टीज ज्यो कितें येता त्यो सॉल्व करूंक जाय.
तर ह्या 2 महिन्या भितर अजूनय आमचे कडेन टायम आसा. टायम गेल्लो ना. 1.5 म्हयनो जर आमी प्रेशर जर सरकारान आनी डिपार्टमेंटान जर हाजेर प्रेशर घातलो जाल्यार हे काम पूर्णत्वा कडेन वतलें आनी हें वचचें अशें आमचे फोंडेकारांची मागणी. एक्शन ऑफ प्लॅन म्हणजे आता पळय आमी तांकां तेंचेर जशें तुमचे कडेन आज आमी मागला अशें आमी लोक जागृती करूंक शकता. लोकांक आमी रस्त्यार हाडचें पडटलें नाल्यार आमी तेंचे कडेन तांकां नजरेक हाडप हें आमचें काम. पूण फाल्यां जर ते आयकत ना जाल्यार आमी जे आतां आमचे जे पार्टीचे मनीस काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आसा आनी लोक आसा हे येवन आमी रस्त्यार येवन निशेध व्यक्त करतले ह्या कामा बद्दल.